आता तुम्ही एक वाटेंचे शेत आसा तशेंच तुम्ही रोजां रोयिल्ले आसा हे रोजां रोवपाचे कारण कितें? कारण म्हळ्यार आमकां तेजो उपयोग जाता न्हू आनी आमकां कोणाक अशें जाय जाल्यार दिवंक मेळटा, देवळां दिवंक मेळटा, कित्या कामां दिवंक मेळटा. दसऱ्या आमगे माळ घालपाक हेका जाय पडटा, कित्याक तुका गाडयां जाय पडटा, सगळीं कामां जाय पडटा देवा कामां. तुम्ही विकताय बाजारांत? हय, थोडी विकता आमी, थोडी आमकां यूज जाता. आता खंयची सिजनां ही जाता ते चड? आतां ह्याच सिजना जाता ती पावसांत. पावसाच्यान कितले म्हयने सुमार? 1-2 म्हयने. आतां आमगे व्हडली दिवाळी म्हळ्यार उरता ती, तेज नंतर मागीर कांय उरना ते काबार ते मागीर आमगे. तुमकां फायदो आसा हेजे? फायदा आसा आमकां, मेहनत केल्यार येता आमकां थोडे. मागीर तुगेले थोडे कितें जाता लॉस जायना आमकां चड, म्हणून मेहनत केल्यार येता कितें जाल्यार. आनी हे आतां तुमी इतली रोयता तुमकां कशें कळ्ळें हे रोजां जातली म्हणून हांगा? जातले म्हळ्यार आमी पळयलें न्हू, थोडी ल्हान पळय पयलीं, मागीर चड लायले न्हू. आतां तुमगे हें करपाक आतां इतलो माळ केला, ऑरेंज आसा, येलो आसा, कितें हें करचें पडटा, हार्डवर्क करचें पडटा? हार्डवर्क म्हळ्यार तेका आतां सारें घालपा जाय, माती काडपा जाय, मागीर तेका खुटी मारपा पडटा. आतां ऊन आमकां खुटी मारपा पडना, वारो चड आसल्यार खुटी मारूंक पडटा. रोजीण पोर आमगे सगळी आड पडलेल्यो, टोटल आड पडलेल्यो. खुटी मारून उबी करून बांदून तेका बोडी बांदून चार सायडीन त्यो उबी करून दवरल्यो आनी पोर आमी तशें केलें. ऊन आमगे पडना चड. मेंटेनन्साक त्रास पडटा? मेंटेनन्स म्हळ्यार आसात तेका मेंटेनन्स. आमकां आतां एक 20,000 जाले, 20,000 आमगे प्रॉफीट जाली हेजी सगळी. आमकां 10,000 मेंटेनन्साक वयता तेका. 10,000 आमकां मोड म्हळ्यार आमगे आई आसा, मागीर पप्पा आसा म्हागेलो, सगळीं आमी काम करता. सारे शिवाय आनी उदकाचें कितें? उदक काय नाका तेका, उदक आतां नाका न्हू, पावसाक गरज ना उदकाची. फक्त आनी कीड बी तशें कितें लागता? कीड बी लागता म्हळ्यार तेजी आमी वखद करता. आमगे जिवामृत बी मारता, मागीर ते कॅमिकल कितें आसल्यार मारता, तें बरें लायट करून मारता. कित्याक लागून हेजेर तोळ येता, मागीर तुगेलो हे येता कितें तुगेले हे रे ते पिपळ येता, ते पेड्ड्यार करता. आतां तुमी लावपा लागल्या कितलीं वर्सां जालीं? आमी लावपा लागल्या 5 वर्सां जालीं आतां कंटिन्यू. आतां तुमी कंटिन्युअसली चालू आसा तुमचें? आनी तुमचे सायडी आनी कितें रोयिल्लें आसा? आमची सायडी शेत लायलें आसा, मागीर तुगे ओरी लायल्या, नाशणो लायलो, सगळें करता आमी टोटल. सीजन वायज करतात? सीजन वायज तशें करता. आतां ह्या जाग्यार रोजां आसा, मागीर गरमे दिसा हांगा कितें रोयता? हे भाजी घालता. मागीर कसली भाजी? थोडी भाजी घालता, म्हळ्यार आमकां उदका मातशें प्रॉब्लेम जाता, तेका लागून आमी भाजी चड घालना. मागीर ते थोडे शिंपोन घालपाचें, नळा उदकाचेर बी करपाची भाजी, थोडी खावपा जावची. हें करपाक तुमकां आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडल्यान बी सपोर्ट मेळ्ळा? हय, सपोर्ट मेळटा, थोडो मेळटा. सबसिडी बी मेळटा? हय, सबसिडी बी मेळटा. हय. आमी मळकणे गांवां आसा आनी हो जो माळ पळयता तुमी हरिश्चंद्र पुष्टो मळीक हेजो हो माळ आसा आनी हे वर्सान वर्स ही जी रोजां आसा ते रोयतात आनी गेले ते 5 वर्सां पासून हे हांगा रोजां रोयतात. तशेंच ती मागीर रोजां स्पेशली आपूण घरा कडेन हें करून माळ करून विकतात. तेणी सांगले प्रमाणे हे करपाक आसा, पूण हे करपाक आनी ते पीक काडपाक मेहनत जाय पडटा. मेहनत जाल्यार खंय तरी हेजो फायदो मेळटा. तशेंच तेणी सायडीन नाशणे आनी ते वरी रोयल्ले आसा. तशेंच जेन्ना हो ऑफ सिजन आसता तेन्ना हांगा भाजी रोयता. म्हणटरी खंय तरी तेणी आपल्याचे एग्रीकल्चर तशेंच आनी बारीक तेंगे प्लॉट आसा थंय बी ते रोजां रोयतात. अशें करून तेणी सिजन वायज आपल्याले जी शेती करपाचो आसा पळय तो चालू दवरला आनी खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तांकां हें करपाक सपोर्ट मेळ्ळा. आतां रोजां करपाक खंय तरी पावसा नंतर ही करतात आनी हेका लागून उदकाची गरज पडना, पूण थोडी फार जे हें आसता जीव जंतू लागता तेका खंय तरी तांकां मेंटेनन्स करची पडटा. पूण त्रास घेतल्यार हेजो फायदो मेळटा अशें जो हरिश्चंद्र पुष्टो मळीक आसा हेणी सांगलां. हांव गोमंतक TV खातीर मळकणे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर.